फॅन चालू आसा ना दादा फॅन बीन एक मिनिट हो कचरो सोडतो कचरा सोडतो ते सायडीन कोण ना कोण नाश्ता कोण ना तू एकटो असेल ड्युटी एकटोच असेल जेवपाक बसलेलो तर आयज आमी फोंड्या हायवे ऑथॉरिटी आसा जी थंय येयल्ले आशिल्ले आमी कारण अशें आशिल्लें की बेतोड्या एक काम चालू आसा हायवे ऑथॉरिटीचें थंय ते इशूचेर आमी डिस्कस करपा खातीर आमी जे हांगासर एसिस्टंट इंजिनियर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले पूण हांगासर तो ऑफिसान येयले तेन्ना कोणूच स्टाफ हांगासर ना तो एकटो आसा आनी एकटी मॅडम आतां येयल्या आनी ती सोडून हांगासर ऑफिसान कोणूच ना आनी ती वर्किंग आवर्सान आमी आतां अर्द वर आमी भायर रावले भायर रावन कोणी दार उगडून जालें आतां जेणी दार उगडयलें तेणी आमकां सांगलें आमकां आपूण जेवतालो म्हणून भितर तो एक प्रॉब्लेम ना बट हांगासर कोणूच स्टाफ ना ह्या ऑफिसान आमी 12:30 पावले हांगा आनी आमी अर्द वर भायर वेट केली म्हणजे दाराक भितरल्यान खिळी आसा आनी भायल्यान ओपन आसा सो आमी दार खटखटले तरी दार ओपन जावना मागीर आमी फोन केलो ताचे प्रमाणे दार हांगा उगडलें आनी कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा लायटी फॅन सगळें चालू आसा पूण हांगा ऑफिस स्टाफ कोणूच दिसना सो आमी मागता म्हणजे ज्यो प्रपोजलां सुद्दां आमी घेवन येता त्या विशयाचेर खंय तरी लोकांक न्याय मेळपाक जाय ह्या विशयाचेर येता म्हणजे हांगासर येयले जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज नाजाल्यार कोणा कडेन उलयतले सो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा आनी हांव मागतां सरकारचे PWD डिपार्टमेंट आसा सुद्दां तेजी हांगा देखरेख जावं जी हें आसा सडन चेक हो जावपाक जाय कित्याक सांगपा लोकांच्या पयशांचेर हांगा हे कामाक आसता आनी लोकांच्या पयशांचेर कामाचो असो तर दुरुपयोग तर अशेंच आमी फाटल्या दिसान एक दीस येयल्ले आमी हांगासर इंजिनियराक मेळपाक तर तेन्ना इश्यू असो आशिल्लो की बेतोड्या जो रोड वायडनींग चल्ला हे रोड वायडनिंगान रस्त्याच्या दोनी सायडीन लोखणाचे रॉड लायिल्ले आनी तितून कोणाचो अपघात जावन कोणाचो जीव वचपाक शकतालो म्हणटकीर आमी हांगासर इंजिनियराक मेळोन तो इश्यू डिस्कस करून तो आमी सॉर्ट आउट केल्लो तिणी ते सगळे रॉड रस्त्याच्या सायडीन जे रॉड आशिल्ले उबेर लायिल्ले आनी तेजेर वयल्यान पिशवी घातलेली सर कोणी चुकोन सुद्दां स्लीप जावन पडलो जाल्यार रॉड तोपोन तो मरोंक शकतालो हो इश्यू आमी हांगा सराक येवन सांगलेलो आनी तो तेणी थंयच बसून कॉन्ट्रॅक्टराक कॉल करून सॉर्ट आउट केल्लो सो असोच एक आनीक इश्यू आसा तो आमी घेवन आयज येयल्ले इंजिनियरा कडेन पूण हांगासर ह्या ऑफिसान कोणूच ना जर कितें डिस्कस करतलो सुद्दां सो हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा तशेंच पळय जेन्ना आमी हायवेचेर जेन्ना हांव आनी भाऊ आशिल्लो रातचे आमी ऑलमोस्ट एक 10 सुमार गेलो 10 साडे 10 ते 11 हेजे मदीं सो तेन्ना आमी एक मेजर इश्यू घेतलेलो जेन्ना आमी बोरेंतल्यान जेन्ना शिरोड्या वयता तें जंक्शन आसा बोरी थंय एक डेंजरस स्पीड आमी तो हायलायट केल्लो आनी थंयचे ती लोकल आसा तांकांय त्रास जाता तेंचे त्रास जाता म्हणून आमी तो इश्यू हायलायट केल्लो
सो मागीर आमी काल 2 दिसांनी चेक केलें जाल्यार तो तेणी पुरयला. पण एक कशी बाबा आमी जेन्ना हो इश्यू हायलायट घेतलो तेन्नाच खंय तरी काम जालें, कित्याक थंय सायनबोर्ड नाशिल्ले. डेफिनेटली कोण तरी ते खड्ड्यां पडटालो, कोणाचो जीव वयतालो, कोणूय वचपाक शकतालो, कित्याक ते कांयच नाशिल्लें सायनबोर्ड. तेणें आतां काम केलां म्हणून विचारपाक येयल्ले आमी की बाबा जेन्ना तुमी कितें तरी काम करता रस्त्याचेर मिडल म्हणजे मदीं काम करता जाल्यार तुमी थंय सायनबोर्ड कित्याक लायना म्हणून ते इंजिनियराक विचारपाक येयल्ले आमी. सायनबोर्ड कम सिग्नल कित्याक ना काय म्हणून. पूण तेणें तें काम केलें. सेम मागीर आमी तशें कंटिन्यू वयताले जेन्ना MPL जे आमचे सिमेश्वर देव आसा थंय जंक्शनाचेर काम चालू आसा. थंय आनी कितलेच दीस जाले एक टँकर मदीं आसतालो आनी एक बेश्टे एक तो बोर्ड लायला, थंय सायनबोर्ड ना कांय ना आनी थंय एक तो पीट आसा. सो थंय तेणें आमी ते दिसा सेम इश्यू घेतलो जाल्यार 1-2 दिसां भितर तेणें तो टँकर आशिल्लो काडलो आनी आतां गाडी फ्री फ्लो जाताना प्रत्येक गाडी थंय स्टॉप जाताल्यो आनी ते सायडीचे MPLची गाडी येताल्यो आनी लोकांक त्रास जाताले. सो दोनी तेणी एक्शन घेतलें आसा. म्हणून विचारपाक येयल्ले बाबा तुमकां इतले टायम कित्याक लागता, कित्याक हे जे बाबा कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते गोंयचे आसता, ते वयले आसता, तांकां कांयच पडलेलें ना, ते आपले पेमेंट घेता वयता. पूण एक गोंयकाराचो जीव वचपाक शकता, तेकाच लागून ते लायव्ह गेल्ले लोकांक अवेअर करपा खातीर. आनी जे डिपार्टमेंटाचे फेलियर दाखयलेले आमी ते दिसा अशें आसा म्हणून आयज आमी विचारपाक येयले. पूण ते आयज ऑफिसर कोण मेळना आनी फुडलें आमचो भाऊ सांगतलो. सो हें जावपाक जायना. म्हणजे आमी जे ग्रिवेन्सीस घेवन येता त्यो सादारण आयची ज्यो कंप्लेन सुद्दां आसा हेची बेतोडेचीच आशिल्ली, बेतोडा रिलेटेड जे रस्त्याचे तेकोनूच जे ऑब्स्ट्रक्शन आसा म्हणजे खंय तरी सरकाराच्या पयशांचो वेस्ट जाता हें आमी दाखोवन दिवपाक लागून येयल्ले. आनी परचो जो विशय शिरोडेचो सुद्दां आशिल्लो होय आमी आयज हायलायट करपाक जावं फुडले जे काम करता ते तांकां कॉन्ट्रॅक्ट तांकां पर्टिक्युलर सायनबोर्ड्स जावं बॅरिगेड्स वेवस्थीत लावन काम करपाक दिवचे हें आमी निदर्शनां हाडून दिवपाक लागून येयले. पूण हांगा येयले जाल्यार सगळे ऑफिसाचे दार बंद आशिल्ले आनी भितर हांगासर पळयत जाल्यार कोणूच स्टाफ ना. सो सरकाराचो पयसो खंय तरी वेस्ट जाता हें आमकां दिसता. तशेंच जे बेतोड्या हायवेचेर आतां ही काम चालू आसा, वर्स जालें हें काम चालूच आसा आनी खुबशे लोकांचे कंप्लेन आसा की रातचे ट्रॅव्हल करता आसतना थंय लायट ना. खरीच थंय फूल स्ट्रेचाचेर लायट ना. फ्रॉम बोरी सर्कल टू सहकारी पेट्रोल पंप रस्त्याचें काम चालू आसता आनी रस्त्याक लायट ना. तो वर्सां जाली. हेजेर खुबशे आमी हेजे पयलीं डिस्कस केला की ते परमनंट ना जाल्यार टेम्पररी तरी लायट घालची म्हणून. जाल्यार तेजेर आयज पर्यंत काम जाल्लें ना आनी अशे खुबशे इश्यू घेवन आमी आयज ह्या ऑफिसान येयल्ले. पूण हांगासर कोण सद्या बसलेलो ना. म्हणटकीर हेजेरूय जे वर्किंग आवर्सान जे हांगासर ऑफिशियल कोण आसना तेजेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी आमची मागणी आसा. सो देव बरें करूं.